जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी बरो पाराक्लितान परगडतेल्या तुझी हिरवी तुवे आमकां भेसाय इस्मोन आपयला दैवी जिवान भरला भावार्था एकवटायला काजा मोनान एक जावन भावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी बरो पाराक्लितान परगडतेल्या तुझी हिरवी मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता तशेंच ह्या पुण्यताळाक बरो स्वागत मागता मंगळारचो दीस ह्या पुण्यताळाक भोव पवित्र दीस ह्या दिसा तुमची ते सवां इरादे घेवन ह्या पुण्यताळाक तुमी हांगासर आयल्यात तुमची ते सवां सांजुदा मुखांतर सोम्याक उबारूंक आनी सोमेची भरपूर बेसांवां जोडच्याक हांगासर आयल्यात तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता फाटल्या वर्सांनी सर्वेस्परा देवान म्हज्या जिवितांत जायतीं बरीं कामां ह्या पुण्यताळार करूंक आदार दिल्ल्या प्रसूती देवाक हांव वर्गां दितां आयच्या दिसा हांवें भेटोवचें ह्या पुण्यताळाचो निर्देशक जावन डायरेक्टर जावन वारेक्टर जावन तशेंच सेविकार जावन मंगळाराचें हे मिसाचें बलिदान हांवें निमाणे पोवटी भेटोवचें हे संदर्भार फाटल्या वर्सांनी देवान केल्ल्या सरबरेपणाक वर्गां दिता आसतना तुमचो सहकार तुमचो पाठिंबो तुमचें उत्तेजन भरपूर रितीन म्हाका फावो जाला त्या पासून तुमचे खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता विशेश करून माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवन जायते जाणांनी म्हाका आदार आनी कुमोग केल्ली आसा त्या सर्व भक्तिकांचो उगडास काडून तुमच्या वचत मागता फाटल्या 6 वर्सांनी ह्या पुण्यताळार जावं भक्तिकां जावं माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान पळोवन भेटोवन म्हजे खातीर मागलां आनी मोदें देवादीन जाल्यांत त्या भाव भयणीचो उगडास करता तांच्या आत्म्या खातीर ह्या संदर्भार हांव मागतां सर्वेस्पोर देव सर्वभक्तिकांक ससान विशो फावो करून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा हे संदर्भार अर्गां ते साव बसोत मीस भेटयता फबी आनी जेस्सी मेंडोन्सा मियार तशेंच बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां सावन मीस भेटयता सुजिता लीना लोबो किन्नीगुडी अर्गां ते साव बसोन मीस भेटयता एनिग्रेटा आनी कुटाम मुंबई लाभलेल्या सर्व बरेपणाक अर्गां मीस दितात फेडरिक सल्डाना आनी कुटाम वासई वेस्ट देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक बरी भलायकी लाभलेल्या खातीर अर्गां सावन मीस भेटयता जोएल एल्सन डिसोजा हाका बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर अर्गां मीस दितात जॉन पाऊल डिसोज आनी कुटाम विक्रोली मुंबई फिलोमेना नोरोनाक बरी भलायकी फावो जावच्या त्या सांगा खातीर ती अस्वस्थ आसा गडीस आसा तिका बरी भलायकी फावो जावच्या त्या खातीर मीस दिता वेनेशा डिसोजा आनी कुटाम मिलाग्रीस मंगळूरू तशेंच वेनेशाचो डॅडी वॉल्टर डिसोजा आनी कुटाम मियार अर्गां ते सांग बसत मीस भेटयता शरल कास्टेलिनो आनी कुटाम मियार कारकळ तशेंच लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां सावन मीस दिता फेडरिक सल्डान आनी कुटाम वासई वेस्ट मुंबई तशेंच लाभलेल्या सर्व बऱ्यापणाक अर्गां मीस दितात डोरीन आनी डेन्झल फर्नांडीस कुलशेखर मंगळूरू तशेंच ते सांवा खातीर जिविताच्या बऱ्यापणाच्या ते सांवा खातीर विशेष करून देवाचो आदार मागून मीस भेटयतात डेझलिन आनी डॅरन फर्नांडीस कुलशेखर मंगळूर तांच्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो भक्तिकानो आज पवित्र सभा घेवन मातियास धर्मदूत हाची फेस्त आचरण करता हाची परब आचरण करता मातियास 12 जाणां
पैकी निमाणो विसून काडलेलो तो विसून काडलेलो जुदासाच्या जाग्यार विसून काडलेलो मातियास आज सोमयाच्या मोगान भरलेलो सोमयाचो मोग प्रसार केल्लो व्यक्ती जावन आसा. आज ताचें स्मरण करून हें फेस्त आमी आचरण करतना सोमयाच्या मोगाचे दूत आमी जावच्याक सोमयाच्या मोगाचे एम्बेसिडर आमी जावच्याक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागीर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दोग दर बोगसाणे मागतल्या बोगसाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राय सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया इकडी परतोळे तांबी आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया जे कोणा मागतान बसयलां तांचे खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय भगवन मातियास धर्मदूतांच्या जम्यांत घेवंक तुज्या गणित जाणवायन तुवें निर्मिलें तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्या पाळो दिवंक आमचे सगळे जिणेन तुज्या मोगाक मनशां मदें गवाय दिवंक तुंच आमकां सोलोन व्हर आमच्या सोम्या तुज्या पुता सरकार तुज्या विसलेल्या जम्यांत आमकां घे आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी सुमार 120 जण भवार्थी जमो जाल्ल्या वेळार पेद्रू तांचे मदेगांत उबे रावन अशें म्हणा लागलो, भावानो, जेजूक कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाट दाखयिल्ल्या जुदासा विशयांत पवित्र आत्म्यान दाविदा मारिफांत सांगून दिल्लो
पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावची गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो. आमच्या मणियरपणांत ताकाय वांटो मेळ्ळुल्लो. किर्तनांच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, ताचें घर पणगील पडूं कोणीय तातूंत बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो हुद्दो आनी एकलो घेवं. तशें जाल्ल्यान सोम्या जेजूच्या जिवनपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे सांगता मेळची गरज. हो मनीस सोमी जेजू आमचे मदें भोवून आसुल्लो त्या सर दिसांनी, म्हणजे जुवावन स्नान दिवंक आरंभ केल्ले तवळ तावन जेजूक आमचे तावन उबारन वेल्लो तो दीस पर्यान आमच्या मेळांत आसल्या मदलो जाय. तांणी दोगांची नांवां मुखार घालीं. बारा साब्बास म्हणटात तो जुजे, ताका जुस्ती म्हणून आपयतले, आनी मात्तियास. उपरांत तांणी हे परी मागलें, सोम्या समेस्तांची अंतस्करणां तूं जणाय. जुदासान आपणे विंसून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडायलेल्या मणिरपणाचे सेवेक आनी धर्मदुती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंसून काडलाय तें आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सोडती घाली आनी मात्तियासाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 धर्मदुतांच्या मेळांत भितर घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आपले परजेच्या कुंवारा बराबर सर्वेस पोरताका बसयता. आपले परजेच्या कुंवारा बराबर सर्वेस पोरताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जाव महिमा आता आणि सदा सर्वदा. आपले परजेच्या कुंवारा बराबर सर्वेस पोरताका बसयता. उदेन दितावन आसतम ते पर्यान सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जाव. सर्जनांगा मोदे तोच परमोन्न अंतरळा वयर गाजता ताची महिमा. आपले परजेच्या कुंवारा बराबर सर्वेस पोरताका बसयता. आपले परजेच्या कुंवारा बराबर सर्वेस पोरताका बसयता. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवें तुमकां विसरून काडल्यान तुमी भायसन वचो जाय आनी फळ दी जाय आनी तुमचें फळ शाश्वत उर जाय. म्हणले खातीर हांवें तुमकां नेमल्या. हालेलुया 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 हालेलुया
सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोया जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळना ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोश तुमचे तें आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा प्रास आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास उरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो दोनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यात तुमी भायसन वचोन फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाची उतर वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज पवित्र सभा घेवन मत्यास धर्मदोत हाची परब आचरण करता जेजू ह्या संवसारी सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो म्हणलें सत आमी जाणाव सर्गींच्या राजाची बरी खबर सगळ्या मनशाक कळीत करच्याक आनी सर्गींच्या राजाची वाट सांडून पयस केल्ल्या लोकांक परत सर्गींच्या राजाच्या वाटेक हाडच्याक जेजू आयलो जेजूचें जिवीत ह्या संवसारांत 3 वर्सांचें आनी ह्या 3 वर्सांच्या जिवितांत जेजू देवाचो मोग कळीत करूंक आनी त्या मोगांत जिवंक आनी तो मोग हेरांतय प्रसार करूंक जायची सगळे रितीची वेवस्था मांडावळ ताणें केली आनी अशें तो आयलो फकत 3 वर्सां खातीर 3 वर्सां उपरांत ते मिसांव मुंदारसून वचत त्या दिशेन ते मिसांव मुंदार वरच्याक ताणें 12 जाणां आपोस्तलां विंचले ह्या 12 जाणां आपोस्तलां विंच्या फुडें देवा लागीं ताणें मागणें केलें आनी ह्या मागण्याच्या आदारान जायत्या लोकां मदल्या 12 जाणां थंय विंचून काडलें आनी तांकां धर्मदूत म्हूण नांव दिलें आनी तांकां हर एकाक नांवान ताणें आपयलें तातूंत एकलोय आसलो जुदास तो संवसाराच्या वडणेच्या आशेक बुरलो जुदास पयशांच्या आशेक बुरलो जुदास तो ग्रेस्तकायाच्या आशेक बुरलो जुदास धनदिरव्याच्या आशेक लबतलो आनी अशें असो परिणाम जावन जुदासान जेजूक 30 रुपयाच्या नाण्याक विकलो आनी हें घडोवंक जाय जाल्लें कित्याक म्हळ्यार जेजून मरण जिवन जावंक जाय आसलें पूण जाल्यारय हांगासर जेजूक विक्रीत केल्या उपरांत जुदास ताच्या त्या नाण्या थंय जावं ताच्या ग्रेस्तकाये थंय जावं वा ताच्या संपत्त वा दौलते तावन संतोष ताका लाभलो ना जेजू विक्रीत करन जिवेशी मारल्या उपरांत तो करगलो तो सगलो गळ्ळो तो निराशी जालो तो खंतीन पडलो बेजाऱ्यान भरलो न्हीद पडली ना ताका
पण जुदासान केल्ली एक सूख आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो परत जेजू लागीं येवंक ना. परत तो जेजू लागीं येवंक ना. तो जेजू तावन पयस रावलो, डिस्टन्स मेंटेन केलें ताणें. कणवळो जेजू दयाळी देव बोगसण्याचो दातार बोगसूंक तयार आसचो, ताका बोगशितो. आज आमचे मोदें दूर जावन तो उरतो, तो मरतो ना, पूण ताणें जेजूक लागीं येवचें प्रयत्न करूंक ना. तो भियेलो जायसy, तो खावजेलो जायसy, वा सोम्या मुखार येवंक फावो ना म्हूण लेखून पयस रावलो जायसy. थोडे फावटी कुटुंबान जावं, संबंधान जावं, इश्टगतीन जावं, थोडे फावटी मनस्ताप जाता, झगडें जाता, समस्या येतात आनी एक व्यक्ती आनी एका व्यक्तीक अपमान करता, निंदा करता वा उतरांनी जिवेशी मारता. ह्या संदर्भार जर तर अपमान केल्लो व्यक्ती, निंदा केल्लो व्यक्ती वा उतरांनी जिवेशी मारलेलो व्यक्ती त्या मनशा तावन पयस रावत जाल्यार जिवेशी मारलेल्याक वा अपमान केल्ल्याक वा निंदा केल्ल्या त्या मनशा तावन पयस रावत जाल्यार तो लागीं येना, आपली चूक वळखना, पयस रावता, तो बिलकूल ताचे मुखार पडना. अशें करता जाल्यार तो समाधानाचें जिवीत जिवंक शकना. तें दूख, तें पातक, ती सूख ताच्या मतीक तवळ तवळ येता, तो कंगल जाता, निराशी जाता, न्हीद पडना, देदस्पराचें जिविताचें जाता आनी अशें क्रमेण त्याच खंतीन तो मरण पावता. पूण जर तर जाल्लें घडलें म्हूण सांगून तो धैर्यान त्या मनशा लागीं वता आनी म्हणटा, म्हजे तावन सूख जाली, म्हाका बक्षी. नेणारपणान वा रागाच्या बळान वा इतर खंयच्याय कारणाक हांव तुका उलयल्लो, तुका निंदा केल्ली, तुका विकृत केल्लें, म्हजी सूख जाली म्हूण जर तर त्या मनशा थंय तो सूख वळखत, बक्षणें मागत, पांयां पडत जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो व्यक्ती केदेंकच निराशेंत, खंतींत, बेजारांत ना समाधान आसचो ना. पूण ही एक संगत ती आणे केली ना, जुदासान केली ना. वेचीक पुताच्या बापायक दोग पूत आसले, एक व्हडलो एक धाकटो पूत बापायक उपराटो रावलो. बापाय विरोध गेलो, म्हणालो म्हजे आस्तीचो वांटो म्हाका जायचे. बापाय दिवंक इन्कार केल्ल्या वेळार बापायक ताणें मारलें, बापायक ताणें इंसिलें, बापायक ताणें दोसलें, कुटुंबांत नासमाधान हाडलें, गालाटो हाडलो आनी कुटुंब देदस्पर केलें. आनी बापूय म्हणालो जावं दिताचो वांटो दिया, एक पोटी मार वचून दी बाय घरांत म्हणून ताका दिलो जागो, वास आस्तीचो वांटो दिलो. आनी ताणें कितें केलो, विकलो मेळ्ळलो दुडो ताणें गमत केलो, मजा मारली, कलवंतां थंय करसिली, सगळें विबाड जाल्या उपरांत ताचे लागीं कांय ना जालें. एका दुकराच्या गुडांत दुकरांक पोसूंक रावलो, दुकराच्यो सांगो खावंक लागलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें केल्ली सूख ताका वळखलो, ताणें केल्ली सूख तो जाणा जालो, ताणें केल्ली सूख तो ओपलो आनी जुदासा बरी पयस रावलो ना. पळया, तो जालें हांव म्हज्या बाबा सरसी वेता, जालें म्हज्या बापाच्या पांयां पडून सूख मागता. बाप बक्षिता जाल्यार बक्षिता, बक्षिना जाल्यार बक्षिना, पूण म्हजें प्रयत्न करता. लज नासतना म्हणलें परी. पळया, लज नासतना ताणें अशें चिंतूं ना हांव बापायक मारलां, बापायक झगडलां, बापाय लागीं हांव विरोध उरलायलां, बापाची आस्त गेल्या, विकल्या, दुडू विवाड केला, बापूय म्हाका बोगसूचो ना, बापूय म्हाका गेट काडचो ना, बापूय म्हाका बागील उक्तो करचो ना, बापूय म्हाका मारून दावंडयत वा कामां करना म्हाका मारयत, अशें जाल्यार चिंतपान तो रावलो ना. तो कितें करता, हांव येता, हांव उठून येता बाबा सरसी, सूख मागता. म्हज्या अहंकारान, म्हज्या गर्वान, म्हज्या पिशेपणान, म्हज्या वडण्याक लागून हांवें बापा विरोध पातक केल्लें आसा. बक्षाणें मागतलो आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उठून आयलो, धांवून आयलो आनी ताका पळयलो, बापय
ताचे मेणे वस्तूर मेणे वस्तूर म्हणले की नासतना, ताची गाण म्हणले की नासतना, ताची ती कुरुपी जाल्ली ती कूड लेखीन आसतना तो धांवता आनी आपल्या पुताक पटलोवन धरता, उमो दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी होगडायलेलो स्थान परत दिता. परत जुदासान हें केलें ना. जुदासान कितें केलें? डिस्टन्स मेंटेन केलें. तो जेजू लागीं येवना. कितें जालें? जुदासाची परिस्थिती देदस्पर जालो, पिसांतूर जालो मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, शिरापाच्या गाद्यांत गळपास काडून गेलो मेलो. आज हो एक संदेश आमकां मेळटा. सुखी कोणातावन घडनात, सुखी कोणातावन जायनात. पुतान बापाय मारलेले आसा, पुतान आवय मारलेले आसा, आवयन पुताक मारलेले आसा, बापायन पुताक मारलेले आसा, घोवान बायले मारलेले आसा, बायलेन घोवा मारलेले आसा, भावान भयणी मारलेले आसा, भयणी भावा मारलेले आसा, इश्तान इश्ट मित्राक मारलेले आसा. पण जाल्यार ते सगळे सांडून जालें म्हूण सांगून जर तर तूं फाटीं राजी जाशी जाल्यार तांतू आसो संतोष म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तो इतलो तितलो न्ही सर्गेच्या राजांत जावनचो संतोष त्या मनशाच्या काळजान जातलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी आज त्या जुदासाची स्वात काली जाली. 11 जाण धर्मदूत उरले, 11 जाण. आनी आज जेजू सर्गाक सोडून गेल्या उपरांत धर्मदूत सांगाता मेळटात आनी म्हणटात, पेंतेकोस्ता उपरांत म्हणटात ते पळया, पेंतेकोस्ता संदर्भार म्हणटात सोमयान 12 जाणां विसरले. 12 जावन आसा फूल नंबर, सारके नंबर तें पवित्र नंबर. आनी हे 12 जाणां शिसां पैकी एकलो न्ही, 11 मात उरल्यात. देखून त्या जाग्यार आमी कोणाक म्हणी विंसी जाय. कोणाक म्हण विंसी जाय? कोणाक विंसचें? जेजू स्नानीक जुवोंक लागचें स्नान घेवन, जेजून स्नानीक जुवोंक लागचें स्नान घेवन, जेजू मरण सर्गा सोडून वेता पर्यंत जेजू सांगाता आसुल्लो, जेजू सांगाता रावुल्लो, जेजूची असर्यां पळयल्लो, जेजूची शिकोवण आयकल्लो तो व्यक्तीक मात्र ह्या 12 जाणांच्या मेळींत मेळोवंक साध्य आसा. उरल्यांक ना. जेजू सांगाता 12 जाण मात नातले. जेजू सांगाता जायतो लोक आसुल्लो. 22-70 जाणांक त्या लोकां पैकी जेजून धाडलें दोगांक. 22-70 म्हळ्यार जायतेच लोक आसले. ह्या जायत्या लोकां पैकी 22-70 जाणां विसरले. 22-70 पैकी 12 जाणां विसरले. आनी ह्या 12 जाणांच्या मेळींत एक दीस पर्यंत जेजू सांडून जेजू तावन पयस रावल्लो व्यक्ती 12 जाणां शिसां पैकी जावंक जायना. देखून जेजू सांगाता आसलेलो तो व्यक्ती जाय जे म्हूण सोदना करतना तांकां दोगांची नांवां मेळ्ळीं. एक बारसब्बास, ताका जुस्तो म्हणटाले. जुस्तो म्हळ्यार जस्टीन म्हणटात. कोंकणी इंग्लिशान जस्टीन, कोंकणीन जुस्तो म्हणटात. बारसब्बास, बारबास न्ही, बारसब्बास एकलो. दुसरो मातियास. बारसब्बास म्हळ्यार जुस्तो म्हणटात. आनी एक मातियास. आनी ह्या मातियास आनी बारसब्बास हांच्या पैकी कोण दोगी एकतल्याक आसले. दोगी सोम्या सांगाता आसले. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, दोगी सोम्या सांगाता आसले. हांच्या पैकी एकल्याक विसरून काडूंक तांणी येवजण केली. तांणी सोडती घाली. पळया, कोणाकय बेजार जायना असो. बारसब्बासा विंचलो जाल्यार मातियासा बेजार जायत, मातियासा विंचलो जाल्यार बारसब्बासा बेजार जायत. देखून कोणाक विंचो सोडती घाली आनी सोम्यान दाखोवन दिलें मातियास. हाका कित्याक विंचलो? पेद्रो कित्याक विंचलो? जुवोंक कित्याक विंचलो? पावलूक 12 जाणांच्या मेळीन मेळे येते आसले तांकां. पावलूक न्ही गे, मेळे येते आसले. पूण मेळोंक ना. कित्याक? तो जेजू सवें नातुल्लो. 3 वर्सां जेजू सवें तो नातुल्लो. जेजू जिवन जाल्या उपरांत ताची वळख जाली. पूण पळया, मातियासाक कित्याक विंचलो? 12 जाणां कित्याक विंचलो? पळया, देवाचो मोग तो हेरांक वांटच्याक एक मध्यस्थ कसो, एक मध्यस्थ वा दूत कसो. दूत एम्बेसिडर म्हणटा आमी. एम्बेसिडर न्ही, हर एका देशाक एक एम्बेसिडर आसा न्ही. अमेरिकाक, कॅनडाक, ऑस्ट्रेलियाक, न्यूझिलंडाक, युरोपाक जावं पुरो न्ही.
गल्फाक जावं बरोबर एका देशांतून एम्बॅसिडर कितें करता आपल्या राष्ट्राच्या तर्फेन त्या राष्ट्रा लागीं उलयता पळय गे हां तशें संबंद दवरता आपल्या राष्ट्राची कानूनां त्या राष्ट्रांक कळयता हां एम्बॅसिडराचें काम तें दुताचें काम तें कोणाचो संदेश रायाचो संदेश लोकांक कळोवन सोदूत तो आमचे मदें जायते जण एजंट आसात एजंट न्ही गे ब्रोकर्स म्हणटा न्ही गे आमकां एक घर जाय जे एक बड्याक घर जाय जे वा आमचें घर विकून वचोचें मदें ब्रोकर आसात पार्टी मदें आनी आमच्या मदें एक दल्लाली RTO ऑफिसाक गेल्यार थंयसर कोण आसा ब्रोकर आसात न्ही गे आमचे मदें आनी RTO ऑफिसा मदें ब्रोकर आसात ते आमच्या तर्फेन उलयतात आमी आनी ते तांच्या तर्फेन उलयतात तशें ब्रोकर देखून जेजू तांकां कित्याक विस्ता गे म्हळ्यार देवा आनी मनशां मदें देवाचो मोग कळीत करचे ते दूत ते एम्बॅसिडर जावच्याक जेजू तांकां आपयता जेजू कितें म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करी सई देवा तें आसुल्लो मोग पळया तो आमकां कोणें दिलो जेजून दिलो पळया जेजून दिलो देखून जो हांव म्हणटा देव जावन आसा मोग आनी वो मोग देवा तें आसा न्ही गे मोग सर्वेस पोरा तुजे तावन देवोन येता मोग सर्वेस पोरा तुजे तावन मनीस घेता पळया तो मोग देवा तें आसलो तो मोग आमचे तें हेजे जाल्यार जेजून हेजें पडलें आनी जेजून आमकां दिल्लो मोग आसा पळय तो धर्मदूतांक दिल्लो मोग तो तांणी आमकां वांटी सई देखून ताणें म्हळें वसा सगळ्या संवसारांत बरी खबर पडगर करा हांव आयलां उजो लावंक उजो कसलो उजो मोगाचो उजो तो आतांत म्हाका पेटलोलो जाय आतांत देखून वसा तो उजो पेटया मोगाचो उजो देखून तो म्हणटा हांवें तुमकां विसून काडल्यान तुमी म्हाका विसून काडूंक ना हांवें तुमकां विसून काडलां तुमी म्हाका विसून काडूंक ना कित्याक विसून काडलां उरचें तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां विसून काडलां उरचें तसलें फळ नास जातलें फळ न्ही उरचें तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां विसून काडलां कसलें फळ बऱ्या करण्याचें फळ देखून जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय तुमचो उजवाड म्हळ्यार कितें आमच्यो उजवाड म्हळ्यार बरीं कामां आमच्यो बऱ्यो करण्यो मोगाच्यो करण्यो पावलो कुरिंदकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 मोगा विशयान भोव वापर भायर तो वर्णिता मोग सोंसनीक मोग मोसर करिना मोग दयाळ मोग आपली बाडाई उलयना मोग सगळें सोंसून व्हरता मोग सद्य केल्लें पळोवन संतोश पावता मोग केदींक सरना ओ मोग निष्कळंक मोग ह्या मोगांत आमी जियेता जाल्यार सेवा बोगसाणें सोडदोडू शांती समाधान हें सगळें उपजता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून जेजू म्हणटा तुमी उरचें तसलें फळ दिसय देखून हांवें तुमकां विसल्यात देखून वसा आनी हें फळां तुमी काडच्याक वावुरा देखून आमच्या मोगाच्या कामा मुखांत्र सेवेच्या कामा मुखांत्र बोगसाण्याच्या कामा मुखांत्र नितीच्या कामा मुखांत्र सताच्या कामा मुखांत्र आनी तशेंच शांती समाधानाच्या कामा मुखांत्र हे सोम्याचो मोग हेरांतय वांटूंक साध्य जाता पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मारडार आसलो नारळ आमी काडयचे जाल्यार तंकडी वापरता वा रुखार आसली बिंडां काडयचे जाल्यार तंकडेची गरज आसा तशेंच देवातें आसलो मोग आमकां आपणाचें जाल्यार जेजूची गरज आसा म्हणजे देवाच्या उतराची गरज आसा तुमी येतावन घेतलेलो मोग हेरांतय वांटीचे जाल्यार आमी एक तंकडी जावन वावर करी जाय एक मध्यस्थ जावन वावर करी जाय एक दूत जावन वावर करी जाय देखून तुमी इगर्जेक येतात तुमी रेतेरेक येतात तुमी नवेनाक येतात तुमी देवाचें उतर आयकतात सुम्याची कूड आनी रगत सेवतात तुमी संतुश्ट जातात तुमकां मेळ्ळलो अनुभव तुमकां मेळ्ळलो सोम्याचो मोग तो तुमी हेरांतय वांटून घेजय कोण पळय मोगांत उणे आसात कोण पळय समाधानान उणे आसात कोण पळय बोगसाण्यात उणे आसात कोण पळय सेवेंत फाटी आसात कोण पळय
नासोसणी काय आसात, कोण पळय असतान जी येतात, कोण पळय अनितीन जी येतात, तांकां हो जेजूचो मोग आमी कळीत करूंक जाय आनी ते दूत आमी जावंक जाय आनी तें काम आमी केलें जाल्यार आमी यथेश्ट फळ दिवचें, उरचे तसले फळ दिवचें मनीस आमी जातले असले उरचे तसले फळ दिवचे दूत आमी जावच्याक, एम्बेसिडर आमी जावच्याक, धर्मदूतां बरी आमी जावच्याक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक खात्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वाट तुका अर्पुच्यो. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या क्या पयसेवेच्या आदाबा सर्विस्पर म्हणून घे. बापा आमच्या भोव मोगाळ सर्गींच्या देण्यांच्या दातारा भगवंत मातियास तुझ्या धर्मदूताच्या परबेच्या दिसा तुझे पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दयेन मानून घे आनी बाबार्थांत ती रावून उतरां आनी देखीन आमचे भोंवतणच्या लोकांक तुज्या सोडवणेची संदेशकार जावंक तुज्या कृपेची गुटांत आमकां कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या सासणी गवळ्या तुजो हिण तूं केदींस साडिनाय, पण भाग्यवान धर्मदूतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधित्व तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय,
उसगी तुका जय उसगी तुका जय मोगल भाव भयणीनो भुरग्यांनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची भोव पवित्र घडी पवित्र आत्म्याची घडी हे घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता ववर्तान बरोवशान पवित्रपणी ह्या रितीन वांटेली जावया सगळे आमचे जिवीत सगळे आमचे इरादे सगळे आमचे पैन जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया एकामेकाक समर्पिया बापा करोसो तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या कुशेन कस्त मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaso gutu pergetuya Sumi Jesu melo Jesu jiwan zara Jesu novian yetola Jesu novian yetola बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि उजिवीत सोंडो आणि सोडूनची काल्स तुका समर्पित तुझे मुखार येऊ मुखार तुझी सेवा करूं आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कुड रग सेवतेले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर बडो आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी फ्रांसीस आमच्या पप्पा सेबा पिटर पोल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरूं मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करे तांकां तुजे स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती बागेवो जुजे बागेवो धर्मदत्ता बागेवो जुता देव बागेवो मातियास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची आजच्या मोतीन दवरून सुमया सुमोग प्रसार करतली दूत आमी जावंक देवा स्वादार करपा मागोन सुमयान शिकलेल्या मागणी संगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचेता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देवकुणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार का कुळतेने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व अंकातांतली वाठाय सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ता जेव्हा देवाच्या पोता बाबाच्या पळयतात साखरा संवसारात जिवी दिली हे तुझ्या बोपो तुकडे रक्ता वरवीं सर म्हज्या कडेपणान तो सर वायटांतलो म्हाका निवार सदांच तुज्या ज्ञापण म्हाका आदार दी तुजे सगळे वेगळ्यो सरोके दीस म्हाका निर्मी नाका सुम्या. आमी दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली सर्गींच्या मोगाची सगळी बरी खबर सर्गीं सुमोगच आमकां कळीत केल्ली तो सुमोग हेरां दैवांचे दूत जावंक आमकां आपोवणी दिता ती शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका आपोवना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सोम्यांदिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिणयेचे दैवीक नातां आमकां मोगान येतावचे दे सोम्या देणे तुजे. सोम्यांदिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिणयेचे दैवीक नातां आमकां मोगान येतावचे दे सोम्या देणे तुजे. जीवित सोबून तुमकां हांव दिता ससनी जिवीत तुमकां हांव आपयता. जीवित सोबून तुमकां हांव दिता ससनी जिवीत तुमकां हांव आपयता. घेया काया आमार जाया सर्गींचे मानाक हांव दादोसाया. सोम्यांदिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिणयेचे दैवीक नातां आमकां मोगान येतावचे दे सोम्या देणे तुजे. सोम्यांदिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिणयेचे दैवीक नातां आमकां मोगान येतावचे दे सोम्या देणे तुजे. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ काकूळदारा बापा ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत मातयेसाच्या विनवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भर आनी जेजू खरेपणी वळखतात तसलीं ताची पाटलाव दारां वा साक्षीदार आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी
आमच्या पेल्याची सेवा करून तुझ्या देण्यांच्या आणि आमच्या साक्षीपणाचे सुबाम पीक आमकां मेळ्ळो आनी सर्गीन तुज्या भगवंता बराबर सासणीक उजवाडाक आमी पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो, संजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवां इरादे घेवन ह्या पुंतळाक व्हड संख्येन तुमी आयल्यात. ती सर्ते सवां सांजुता देव मुखांत्र जेजू लागीं तुमी उबारतात तीन जारी जावन दीत आनी तुमकां स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हर एक मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरार कुमसारां, 10:30 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 भक्तिकांक जेवण. ह्या मंगळाराच्या सगळ्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. मोठ्या संख्येन ह्या पुंतळाक तुमी येया. सुमेचीं बेसांवां जोडा आमी तुमच्या खातीर मागता. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें मीठ, कोंतामेंतिनो, रेलिको, कुरिसी माज्यो इत्यादी सर्व आसात. ह्यो आमच्यात मेजुजा विरो झुजूंक आनी जैत जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक आनी जे बरेपण जोडूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां, गांठी दुखी, गॅस्टी पिडे, भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडा. खंडी जायत्यांक जायत्यो दुखी गुणी जातात आनी गूण जातात. गॅस्ट्रिकाचे समस्ये गूण जातात. हें वखद घेवन असो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. तुमची मिसां ऑफिसान दिया, थंयसर घेतात. ते सवां ऑफिसान दिवीत नंतर पाटी पुंतळा तुमी घाला. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक मार्गदर्शन विशेष मागणी आमी करता. तुमी केदाळ येता आसतना फोन करून आयल्या बरें, तुमकां राखूंक पडचें ना. पुणशेतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कायली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावोंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे कुशेचें फुलणी पाकली कितें तुमी दिया. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस, जुबल्यो, काजार वा एनिवर्सरी वा इतर मिसांक इत्यादी आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा, जेवणाक कुमक करा आनी आमी सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागता. आरोग्य केंद्र केम्राल सरकारी आस्पत्रेंत हांव दाक्तेर आनी सिबंदी वर्ग हांगासर आयल्यान ती हर एका मंगळारा येवन आमकां कुमक करतात. भलायकेची तपासणी करतात. शुगर, BP इत्यादी टेस्ट करून आमची भलायकी सांबाळच्याक ती आदार दितात. तांकां आमी स्वागत म्हणटा. हाचो फायदो तुमी जोडचो. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಮ್ರಾಲ್ದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. मग शबाबणीनो तुम्ही जाणांत फाटल्या 100 वर्सां जावन ह्या पुंतळार व्हरते उर्बेची आनी म्हत्वाची बरेपणाची सेवा दिवंक देवान म्हाका सुमयान म्हाका ह्या पुंतळार धाडलो. त्या पासून धन्य देवाक हांव वर्गां दितां. आनी फाटल्या 100 वर्सांची बोवा पुरब्याची सेवा हांवें हांगासर दिल्ली आनी खंडीत ही दिवंक सुमयान म्हाका आदार दिल्लो आसा, कृपा दिल्ली आसा, बळ दिल्लें आसा. म्हजें अस्कत गायन सुमीस म्हजें बळ आनी त्या देयका लावन जियेता. द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. देखून ह्या सक्तीन ह्या पुंतळार वरती कामां करूंक म्हाका साध्य जाल्यांत. कोरोनाच्या आकांताच्या काळार संवसारभर मीस नासलेल्या वेळार ह्या पुंतळार एकच एक मीस कळनासतना निरंतर नव्यानाचे मीस भेटोवन सगळ्या लोकांक त्या अंधकाराच्या काळार, त्या सायकपणाच्या काळार, तो बरवसो सांडलेल्याच्या काळार देवाच्या उतरारोपी बरोवसो दिवचें काम हांवें केल्लें आसा. हें दिव करूंक म्हाका सोम्यान आदार दिल्लो आसा. मातयेसा कशें विंचलो, म्हाकाय सोम्यान विंचलो हें बरें काम करच्याक. सोम्याचो मोग तो देवा तें आसुल्लो, सोम्या तें आसुल्लो, तुमकां कळीत करच्याक म्हाका तो विंचुल्लो आसा. आनी हें काम करूंक ताणें म्हाका आदार दिल्लो आसा. आनी हाचो फळ जायत्याने जायणांनी जोडलेलो आसा. त्या पासून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. फाटल्या 100 वर्सांनी हांगासर ह्या पुंतळार तुमी येवन उरतो सहकार पाठिंबो म्हाका दिला. म्हजे पासून तुमी मागला, हांव तुमच्या पासून मागतां, तुमी म्हजे पासून मागा म्हणटा.
तुमी म्हजे बसून मागिल्ल्यान म्हजो पांय फ्रॅक्चर जालो, हुशार नासतना पडलो आनी कितें कितें जालें, घुमटी दूख, शिरेची पाटीची दूख सुरू जाली जाल्यार हांव कितें बसूंक ना. जिल्ले भायर कितें जालें म्हणचें आसा तें तुमची विशेशता म्हणून. तशें जाल्ल्यान आज हें पुणतळार असलें देव भक्तीपण आसा जावं कारण जाल्लें आसा त्या पासून देवाक अर्गां दिता. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां. तुमी म्हाका मस्तू सहकार पाठिंबो दिला. माध्यम मुखांतर मी सांबडयत आसतना तुमी भक्तिकां माध्यम मुखांतावन मस्तू कुमोक आदार सांगात पाठिंबो दिल्लो आसा. बिये नाकात फादर, आमी तुमच्या सांगात आसा, आमी तुमचे खातीर मागता. त्या पासून तांचो उपकार बावडटा. जायतीं जाणां परगांवांत आसलीं, कोरोना टायमार म्हजी मीस आयकतालीं आनी तीन थोड्या थोड्या घडयांनी मरण पावलीं आसात. मरण म्हजे कडेन उलोवन आसतना मरण पावल्लीं आसात. तांचो उडास काडटा, तांच्या आत्म्या खातीर शांती मागता. तशेंच ह्या पिरगजेच्या सर लोकां खातीर हांव दिनवास पटयतां. तांणी वरतो सहकार पाठिंबो दिल्लो आसा. पिरगज गोडी परिशद जावं, फिनान्स कमिटी जावं वा गुरकार जावं, प्रतिनिधी जावं, सगळ्यांनी कुमोग केल्ली आसा. तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. मंगळाराचें हांगासर जेवण तयार करच्याक गुरकार प्रतिनिधी वाड्याघरां निरंतर वावुरलेलीं आसात. तांकां हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर निरंतर म्युजीक मिनिस्ट्री करनासले आमचे भाव मॅक्सिम मोरास, तशेंच विलियम डिसोजा. मॅक्सिम गांवांत सिद्धगट्टेचो प्रस्तुत DCC मुल्कीन तें आसा. तशेंच ब्रदर विलियम तुमी जाणांत बेळा फिरगजेचो. तशेंच ब्रदर क्लिफर्ड मदें मदें येतलो, ताचोय बेंदूर, ताचोय तशेंच सुरविल्ल्या वर्सांनी कुमो केल्लो जॉन डिसोजा पेरार, ताचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. हरी एका मंगळाराचें आमकां हांगासर आमकां नवेनाच्या वेळार कुमो करता आमची सिंतीबाई. तशेंच जॉन फर्नांडीस, सिंथिया सल्डाना, तुमचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. तुमी दिल्ल्या सेवेक आभार मानता. ऑफिसान निरंतर आमकां कुमो करता विल्मा, तशेंच वर्त्या मापाची सेवा दिता सोशिया, तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. तुकाय देव बरें करूं. आयच्या दिसा फोटो काडल्या आनी आमकां कुमो केला. ताका मस्त काम आसा, कोडयाळ वचूंक आसलें जाल्यार सुनील म्हज्या मोगार रावला. सुनील तुकाय देव बरें करूं, अभिनंदन. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर जावची मिसां, हांगासर जावची सगळीं कार्य निरंतर सगळ्या लोकां पावोवच्या दिशेन वावुरले आसात. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल आनी तसो प्रबंधक मानेस्त विनोद फर्नांडीस वा विनोद गंगोळी म्हणटा. तसो पूत अविनाश. पावस येवं दी, आवर येवं दी, वारें येवं दी, वादळ येवं दी, गडगड येवं दी, जगलाण येवं दी, तो टायमार पावता. कोरोनाच्या वेळार पुलिसांनी रावन 2 मार गेले जाल्यार देवाचें उतर प्रकट करूंक येता म्हणून कार्ड दाखोवन आयला. आनी अशें आज जायत्या लोकांक भरोसो दिवचें काम तांणी केल्लें आसा. सगळ्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या सगळ्या संस्थ्याक, तांच्या सगळ्या वावराक हांव अभिनंदन पटयतां. तांकां 2 ताळयो दियां. अभिनंदन पटयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. असलें बरें काम आनीकी मुंदार वचूंक देव तुमकां आदार दिवं दी म्हूण मागता. स्टॉलांत निरंतर वावर करना आसात आमचे शायला उपाध्यक्ष डिसोजा शायला, ताका कुमोग दिता प्रेसी पिंटो आनी मनोरमा. तशेंच लुसीबाई थोडे पटी येवन कुमोग करता. तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. थोडे पटी आलतार भुरगे येतात, म्हाका सांगात दितात, आलतार भुरग्यांचोय उपकार बावडटा. तशेंच वर्त्या मापाची सेवा दिता म्हजो सांगाती मुनियेत जॉयसन. निरंतर मंगळाराचें आयताराचें दीस म्हणना रात म्हणना वर्त्या मापाची सेवा आतां म्हणनी कोरोना टायमार हर एक घडये फाटल्या 12 वर्सां म्हज्या सांगाता आसा आनी जायती कुमोग दिल्ली आसा. ताचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच लुसीबाई मंगळाराचें जेवणाची सगळी मांडावळ करीचे जाल्यार ती मेन, तिणें सामान हाडीचे पुरा मांडावळ करीचे. तिचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एक रावले कडेन रावना, आमी मुखार मुखार वेता. थोडे पटी हें साहस न्ही साहस न्ही उडास उरता. आमी जल्मता एक कडेन, रावता एक कडेन, जियेता आनी एक कडेन, वेता आनी एक कडेन, जल्म जाल्लो एक कडेन, वचोन 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 आमचें जिवीत खंय संपता आमी नेणाव. देखून आमी मायग्रेंट म्हणटा. आमी वचोन आसता. आमी सिटी बस आसले बरी, वेता. तशें आमचे बाद्र्या म्हणजे लायफ तशेंच सिटी बसा बरी. आमी येता एका फिरगेजेक, थंय लोक चडटा देंवता, आनी कडेन येता तेंपता देंवता.
बस मातेंत लोक येता बसा कांय फरक पडना पण आमकां इल्लें फरक पडटा कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक मोग करता जायतो लोक इल्लें दुरसोंगी दुरसोता हें सगळें आसता सगळें म्हणे वता आसतना इल्लें बेकंत बेजाराय जाता साहज पूण कितें आमी संवसारांत आसांव तें गरजेचें संवसार सोडून वता ना न्ही संवसारांत आसांव आनी आधुनीक संवसारांत मोबायल वॉट्सॅप आसतना आमकां पयस म्हूण बगना उपगण म्हूण बगना देखून कितें करूंक जाय आमी मागूंक जाय हांव तुमचे खातीर मागतां तुमी म्हजे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमी केल्ल्या समेस्त बरेपणाक एका सुत्रान जिलेबाई तुका देव बरें करूं मस्त कुमो करता सांगात दिता जिलेबाई इगर्जेन बसोन बरी जाप दिता ती आसल्यार सगळें आसलें बरी देखून तिकाय देव बरें करूं समेस्तां देव बरें करूं एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा जेवणाक कुमो केल्ल्याची नांवां आपयता तेका नासा जाल्यार मुखार या हांव नांवां वचून सांगल्या उपरांत तुमकां मानाची वाद दिता ती तुमी स्विकार करा आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर जावन कुमो केल्या बाबी आनी जेसी मेंडोन्सा मियार सुजेताक बरें काम मेळ्ळ्या आज जेवणाक कुमो केल्या सुजिता लिना लोबो किन्नीगोडी देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन आज जेवणाक कुमो केल्या शरल कॅसिलिनो आनी कुटुंब कारकड मियार तशेंच वॉल्टर डिसोजा ग्लोरिया ऑयल मिल मियार जेराल्ड उर्वा दुबय लिल्ली पिंटो मुंबय तशेंच विक्टर एन्सिला मिनेजेस आनी कुटुंब उडबिल्ले लिना डिसोजा बेळमाण ग्लॅडविन डिसोजा किरें स्टॅन्सन स्मेनिटा पिरेरा किरें बेन्नी कोरेया कटील जीवन पिंटो बेळ्ळूर आयरीन थॉमस डी अल्मेडा मुंबय हे सर्वांचो मनोबरोवकी उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादा तांचे सगळे वावराचेर मागता आयच्या दिसा जेवण तयार केलां नित्यादार वाड्याघरांनी गुरकार नांगासर आसा रांदून जावन हांगा येयलें बसल्या तिसोय आनी तिका सांगात दिल्या समेस्तांचो प्रेदी रितीन सांजूद वाड्यान त्याची सेवा आसूं आनी समेस्तांचो उपकार बावडटा समेस्तां देव बरें करूं आतां कोणें नांवां दिल्लीं जेवणाक कुमो केल्लीं आसात हांवें नांवां आपयल्लीं आसा मुखार येवचें मनाची वास स्विकार करची नवेनाक आमी आयती जावया आनी दिमी घालया नवेनाचें गीत आमी गावया पात्रोन साजुता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रोन साजुता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भाव भयणीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता बगे उजूता देव सरकार सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता सांजुता देव एरसांत भक्त प्रत्येक जन मरी आमचे सर्गेंची माय आमचे मजतींचे जो आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया समिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड पाव तुका आमी आमचे मागणें भेटयता तुका निधर्म जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता मागीर म्हणटा देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणें मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर लाभ लाभता आनी समेस मनी देवा मानवतात जेजू आमच्या बाबत उदेशीं तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवा सोने पेल्या सुखोर मोग वाडय आतां आमी बागे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादू बारच्यो करचो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हूण आमी बरबसता हे जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पाती आमी तुजे दें दवरता तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें सांगाता मागया हे संवसारी जेजूचो सोयीर आनी धर्म जावन आसलेल्या बगे वचूतात देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून दर असो मोवाळ मोग तूं जोडा जाल्लोय
ताच्या सोडणीची स्वार्थ तुम्ही पयसच लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इस्ताक दिसो बांद तुवें सिरकिलोय बारीक करचो अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थिती असलेल्या असो तूं खेरीत शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज जावन तुज्या पुणशताक पतीने आयला देखून बसया मुगळ बाबडीनो जायतीं ते सांव आसात हांगासर ही ते सांव वाचून सांगता जर तर तुमची ते सांव आसात इरादे आसा जाल्यार ह्या ते सांवा सांगाता खुर्च्या एकामेका खातीर विशेश करून आमी मागया 16 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 12 जाणां बरें सांबाळाचें काम मेळोवंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावंक 12 जाणांक परगांवाची विजा फोव जावंक 13 जाणांच्या मतीक समाधान फोव जावंक एकल्याक बरो सरकार फोव जावच्या पासून 15 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 13 जाणांक हाती धरिल्लीं कामां शबित्यान बंद पावूंक 2 जाणांक बरें घर फोव जावंक 9 जाणांक कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक 2 जाणांक कुटुंबांत आशिल्ले समस्ये मानस्त पयस सरूंक 13 जाणांक आमाल पिवन येता सुटका मेळोवंक 5 जाणांक ड्रग्स एडिक्शनांत सुटका मेळोवंक 5 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक 2 जाणांची वर्टिगो प्रॉब्लेम गूण जावंक 13 जाणां जाग्याचे समस्या परिहार जावंक 6 जाणां आतापांयाची गांठी दुखी गूण जावंक एकल्याची किडनीची स्टोन आशिल्ले नपेस जावंक एकल्याची तकली पडपड गूण जावंक एकल्याचे गरज जागो बऱ्या मला विकून वचूंक एकल्या तकल्याची गुमटेची शिरेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या फाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुखणी जावंक एकल्याच्या कुडींतली सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावंक 13 जाणांची मायग्रेन तकली पडपड गूण जावंक 13 जाणांच्या हातापांयाची गांठी दुखी गूण जावंक एका उतरप्रायाच्या आवयक बरी भलायकी फोव जावंक एका उतरप्रायाच्या स्त्रियेच्या पांयाच्या पंदपडचे किडे गूण जावंक एका कुटुंबान संदी संतोष समृद्धी रास जावंक एका कुटुंबाच्या 13 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक एकल्याच्या क्रिस्तीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक लागलेली सगळी कीड आनी कुरवायचे समस्ये परिहार जावंक एकल्याच्या बरोवेला निरंतर उदक फोव जावंक एकल्या दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्या रीण दिल्ले ते पयशे वेळार फाटीं मेळोवंक एकल्यान हाती धरिल्लें सगळें घराचें काम शबित्यान पंता पावोवंक एका चलयेचे स्ट्रेस PUC जावन फुडें गेल्ल्या एका चलयेचे स्ट्रेस संपूर्ण रितीन ते गूण जावंक उणें जावंक बरी भलायकी फोव जावंक शिकोवंक बरी मोत जाणवे गिन्यां फोव जावंक तशेंच परिक्षा बरें बरोवन बरे मार्क्स काडून पास जावन बरें जिवीत बांदून हाडूंक MBBS करच्या तरणाट्याक जाणवाय गिन्यान फोव जावंक जिवितान जबाबदारी येवंक आनी जबाबदारेन मुखली मेटां काडूंक जाय अशी कृपा तशेंच एकल्याचो 13 जाणांचे स्किन एलर्जी गूण जावंक एकल्याची कोड केजीन जीक मेळोवंक 6 जाणां गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी समस्या गूण जावंक एकल्याक माट मंत्रां तावन निवारूंक 13 जाणां वायट सवय सोडून बरी जिणी जिवंक 2 जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक 8 जाणांची कॅन्सर तरातरांची ती गूण जावंक 6 जाणांक रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक तशेंच 38 जाणांक प्रत्येक तेसां पासून मागू विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर कोणा मागतान बसयला तांचे खातीर आमी मागया दिमी घाली हात उबारया निरंतर देवाची स्तुती करी मागणी मेटोवन दिवया अर्गां तुका सुमियां जेजू ओगळप तुका सुमियां जेजू आराधन तुका सुमियां जेजू वंदन तुका सुमियां जेजू हालेलुया 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 मारा हालेलुया 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 सुमियां जेजू या सगळे भक्तांच्या खातीर आमी तुका देन वाचता सुमिया वडा मनान वडा पतीन वडा बवर्तानी सगळी मागणी तुका मेटोवन दिता तुझी खुशी वयतर सुमिया तुझे बोट दयेड्यान काकूळ दिन आमचे तुझे दयाळ दिसते घाल मागलेले सगळे फोव कर भरक्यांक किंवा जणांक पिडेस्तां प्रायवंतांक वडिलांक आमा हरी एकल्यांक कामान घातलेल्यांक आनी विशेष करून विविध रितीच्या कश्ट नश्ट वळख जाल्या हरी एकल्यांक तुजी कृपा सगळं फोव कर सुमिया हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागणे मुंदरशिया म्हज्या मतीर काळू काडून म्हजो बोवार्थन रोवण पयसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुज्या पुस्तली पदवेन पयसा उंडाय वरत्या संता म्हज्या काळजाचे गुण्यात हांव तुका उलो मारता अशा संडल्या मरुसुदीचे कितें तुका देवान दिलां म्हजे जिणयेचे कंटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण तुका भेटयता तुझे मोवाळ माई पासिनावा देखीत तू मोगा मोगा नादासन सुदारसन वर
आवडा पतीने तुझ्याकडे मागलो का तू मका जोन दी तसे आमचे सुमियाचे तुझे महिमे वंद नाव तुझ्या मजतीन अधिक कधी परगडलेले साव आमेन मगळ बाबडीनो एगडी बडदोळे दांबिया सांजुता देव मुखांत आमच्या जिवितान लाभलेल्या बऱ्यापणा सोपकार बाबडया ताका आमी अर्गां दिवया एकल्याक मतीक समाधान फोव जाल्ल्या खातीर 6 जाणांक बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर 14 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याचे SSLC रिजल्ट बऱ्यान आयिल्ल्या खातीर एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुखून जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाठीच्या गाण्याची कुशीच्या बरीची दुखणी जाल्ल्या खातीर एकल्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची पिडावणी जाल्ल्या खातीर तेका जाणांची तकली पडापूण मायग्रेन उणी जाल्ल्या खातीर तेका जाणांच्या हातापांची गांठी दुखी गुणी जाल्ल्या खातीर तेका जाणां हाती धरले सगळीं कामां शाबीन पदां पावलेल्या खातीर एका उतर प्रदेशा बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबाच्या समृद्धी रासरल्या खातीर एकल्याच्या कृषीचेर बेळ्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभलेल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करून कृपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्याच्या बरवेलां बरें उदक फोव जाल्ल्या खातीर कुटुंबाच्या 14 जाणां परगांवाची विजा फोव जाल्ल्या खातीर एका चलयेचे सगळे स्ट्रेस उणें जावन बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर आनी बरी उर्बा शिकोवंक फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या MBBSचे परिक्षेन बरे मार्क्स काडून पास जाल्ल्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जाल्ल्या खातीर 2 जाणांच्या पयल्या वेळार राखून व्हेल्ल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्याचे डायजेस्टीव प्रॉब्लेम ते क्लियर जाल्ल्या खातीर तशेंच 22 जाणां मागुलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांच्या सांगाता विशेष करून प्रिन्सिया ओशिल प्रिशल ओशिल रोड्रिगेस 10 वर्सांचें भुरगें पाणीर पिरगजेचें दोळ्यांक ताका बरी दिश्ट फोव जाल्ल्या खातीर जेजूक अर्गां दितात तांच्या सांगात आमचे अर्गां कोणत्या सर्गींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया हातो बारया सांगात आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमियां जेजू अर्गां तुका सुमियां जेजू हातो बारया अर्गां तुका सुमियां जेजू होगळाप तुका सुमियां जेजू आराधना तुका सुमियां जेजू वंदन तुका सुमियां जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू आराधना जेजू आमचे दया दाखोवन आमचेर काकूळ दाखोवन आमकां आमची मागणी आयकून बेसवानी बरयल्ल्या पासून तुका जावं अर्गां तुका जावं होगळाप हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 मगळ बाबडीन आमच्या पिडेस म्हणून बसो देवा लागी विश्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवारी आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिडेस आमच्या बाबडीचे कश्टाळू करी आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिडेसाचे सबकरचे समर्पित जाल्ल्या धाकट्या रस्सां सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर सक्कट पिडेसां थाळणी आनी पातकांतली निवारी आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर तुझ्या मनेर येदवच्या पिडेसां जिविताची भरती बळके कुडी येतमेची गठाई दी आयक आमचे प्रार्थने सर्गीचे बाबा आयचे दिस आमी आयकले आमच्या बाबडी सरते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थने सर्गीचे बाबा आमचे लगे प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी येतर ती सर्व ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मगळ बाबा गांवांत तशें बरें गांव फोव ते काम नासतना कस्तो उंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर ताचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने देळ बाबा हो ती जिणी सांगाती वा सांगाती मेळना आसतना कस्तो उंच्या सर आमच्या बाबणीचे तुजे देळ दिसत घाल तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगाती मेळोन बरें कुटुंबाची जीवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सरकार जरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाच्या व्हड भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोश सडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने कठीण वथान आनी दगेन थापच्या ह्या पृथ्वेचे तुजे देळ दिसत घाल ही बरो पावस तडून पृथ्वी तण कर आम्हा हर एकल्याची दया दिश्ट घाल मनशांक मन जातीक सुकण्या संवसांक रुका जडांक पिवचे तेस्ट उदाक आनी सवकासाय फोव कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थने भारत देशाच्या केंद्र सरकाराक चुनाव जाते आसा बरें मुखेली मिसून येवंक तुजी कृपा बळय ह्या मुखांतर आमकां बरो सरकार फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मरिये पिडेसाचे भलायके तुजे भुरगे तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे न मारणी एका कुळतीचे माय न मार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बदे सेवेची बाळकां ह्या तुकाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शिके ते तुजे काकुतडे आमचेर परती आनी हे प्रदेशा उपरांत तुजे कुशें सुद्दां पावळ जेजू आमकां दाखय ए दयाळी ए मगाडी ए दुलभी ओंकार मरिये मगळ बाबडी नमस्कार पिडेस्त आमच्या भुरग्यांचो पिडेस्त आमच्या बाबणीचो पिडेस्त आमच्या कुटुंबा सन्यास उडास काडया तांचे बरे भलायके बसोत मागया त्रिंदादी मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर्पद्वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस्पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या क्लेस्पुता कित्याक तूं आमचे स्कत मनशाचे दिवचे तितलो लानी जालोय आनी सर पिडा आमची गुण करून ते खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आमच्या बुजवणदारा
कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुझ्या बळाती पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. भूदयाळ बापा, आत्म्याच्या संकस्तांनी आणि मतेच्या वाकुडीच्या पिढ्यांनी कस्तो ज्या तुझ्या साकरा साकरणेचे दयाळ दिसत घाल. तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी पातकांतली नितळ जावन पिढे शिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडून बोव कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याचें नांव बी आमचो आदार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. भोवदयाळ सुमिया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेन नातली दयाळ आमी मागतां. पिढेशिडेन कस्तूं ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडय सदांच समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजून इमाना वयत पयस करून एकामेका काळजांतून बगसूंची तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरें जालें म्हूण मोग दी. तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या सांगात राव. तांच्या आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदां जुगार दिवन दीत. जो जी येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखार मळसो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईक पासन आनी काकुळतीन वागूं. दुलबेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी. देवा सकलोज पूजे जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाटून तुमच्या फाटल्यान तो तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्याचे तुझ्या सांग उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्म नडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देवा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मगळ बाबडीनो थोडी मिनटां भर सक्रामेतान त्याचे जो मुखार आमी करसिया. धन आनी धनमान देवन सोमयाक आमी आराधन करुया. सोमयाची समाधान सोमयाची भलायकी सोमयाचो संतोष आपणाचो करून घेवया. आराधनाचें गीत गावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा वंदरा आराधन तुका. पुण्या रूपार तू लिपोन आसा. दैवी तुजो मोग वांटून आसा. पुण्या रूपार तू लिपोन आसा. दैवी तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तू आमकां नेटून आसा. भोवी सांगा तुजो दिवून आसा. कृपेन तू आमकां नेटून आसा. भोवी सांगा तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. आराधन तुका. जेजू दयाळा. जेजू दयाळा आराधन तुका. आराधन तुका. कृपे सागोरा. कृपे सागोरा आराधन तुका. आराधन तुका. येसूड वंदरा. येसूड वंदरा आराधन तुका. आराधन तुका. हालेलुया हालेलुया. हात बाना शदला बलंदललया. हालेलुया.
हाला हाला शदला बलंदला जेजो 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 दाविदाच्या पुता तुका सांव आराधन तुका सांव गळाप हालेलुया हालेलुया आमचो समय आमच्या मध्ये आसा हे आमचं सुम्याक आराधन करूया आराधन जेजो गळाप जेजो येशुवे जीसस जीसस जेजो दाविदाच्या पुता तुका सांव महिमा हालेलुया हाला 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 शदला बलंदला हालेलुया येशुवे हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे जो शदला बलंदला या हाला हाला येशुवे उद्री येशुवे राधे येशुवे अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे जो हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजो उगळप तुका सुमियान जेजो आराधन तुका सुमियान जेजो हालेलुया 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 बशा मगाच्या भाव भयणीनो आमचो सुमी आमच्या मदें हांगासर आसा हे सुम्याक पळया एक घडीभर सुम्यान आमचे ती जायतीं मात कार्यां केल्यांत त्या पासून ताका अर्गां दिया जायते बरें पळोवन ताणें आमच्या जिवितांत केलां देखून आमी ताका अर्गां दिवंक जाय देखून किर्तनकार म्हणटा तुमी सर्व लोकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा तुमी सर्व परजानो सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक तो देव तो वर्तो तो महिमे बरीत ह्या देवा भायर दुसरो देव ना देखून ताका आमी आराधना करूंक आसा सुकणी संवसां सर्वेस्पराची स्तुती करतात पृथ्वी सर्वेस्पराच्या नांवाची महिमा गायता आमी सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय देवदूत देवाचो दळबार सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तुती करता देखून आमी बरयल्या काळसांनी सोम्याची स्तुती करया सर्वेस्पराची स्तुती करुया महिमे ओंदू ताची कृत्यांनी आळया भुमीच्या निवास्यानो बोब मारा कित्याक देव आमच्या मदें जिवंत आसा म्हणलें गीत आमी गावया उबी रावया ताळयो पेटून हें गीत आमी गावया आनी सोम्याची स्तुती करया ताळयो पेटून सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यांनी आळया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यांनी आळया सियोनाच्या निवास्यानो भोव मारा सियोनाच्या निवास्यानो भोव मारा कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 कष्टतल्याचे कष्टळू करता रडतल्याचे दुःख पुसून बुजवण दिता बरादीक वसान आमचे तो वयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता या आमच्या देवाक आराधन करूया या आमच्या देवाची स्तुती करूया ताका आमी वाखाणुया कष्टतेलांचे कष्टाळू करता रडतेलांचे दुःख पुसून बुजवून दिता कष्टतल्याचे कष्टाळू करता
रडतल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता. बरा दिवजान आमचे तो वावयता, बरा दिवजान आमचे तो वावयता. सर्गी सोसून तो सामकां दिता, सर्गी सोसून तो सामकां दिता. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया सगळे हात उभार. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा. हात उभार ना. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. उला मारा हात उभार उला मारा. काळजात उला मारा. सगळ्या सत्या उला मारा. आमचो स्वामी देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, देव मोइसे असो, देव इस्रायल असो, आम्हा हरी एक असो देव आमच्या मध्ये असा. या देवाची स्तुती केल्यानंतर आमका सोडवण मिळता. या स्वामीची स्तुती केल्यानंतर आमका समाधान मिळता. या स्वामीची स्तुती केल्यानंतर आम्ही जाई तेव्हा जाता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका समिया जेजो, होगळप तुका समिया जेजो, आराधन तुका समिया जेजो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कशा बाबांनी आमचो स्वामी आमच्या मध्ये हा सांगा सर. काकुळदार स्वामी, मर्सीफुल गॉड, मर्सीफुल जीसस आमच्या मध्ये असा. काकुळदार करुणामयी येसू आमच्या मध्ये असा. बक्षण असो दाथार ताचे लागी आयिल्ल्या सगळ्यांक तो बक्षिता. वेगी बक्षिता की ना. प्रद्वारी स्त्री एक बक्षिल्लो न्ही गे. पळया आपणाक सांडून पयस गेल्ल्या पेद्रोक बक्षिल्लो वेगी. हां आमकां बक्षिता की ना. हां बक्षिता. पूण कितें करूंक जाय आमी. कितें करूंक जाय. कांय ना. कितें करूंक जाय. इगर्जेंत येवन फेना म्हळ्यार बसून बरें न्हीद काडूंक जाय न्ही गे. घरा भुरगीं कितें कितें करता न्हिदूंक दिनात. इगर्जेंत कोण न्ही डिस्टर्ब करनात. पाद्र्या भशेन शर्माव लांब जालो इतलो बारी बरो इल्ली चड न्हीद जाता. थोड्यांक शर्माव सुरू जालो म्हणटाना सुरू न्हिदलेट येता. बसुलेट खंय तो एक्सपर्ट जाल्यान गोतूना थोडी बसले भांगर बसले कडेत. कितें करूं सांगलां आमकां. आमी भगवंत गे. कितले जाणां भगवंतान अद्वैत गेला. भगवंत आसलें अद्वैत गेला. कोण न्ही ना. आमी पातकी गी. पातकी जाल्ली वयर गेला अद्वैत गेला. पातकी म्हणून चिंता ती अद्वैत गेला. तुणी अद्वैत गेला. भगवंती न्ही पातकी न्ही खंय आत गी वतना न्ही. हां कोणी आसूं न्ही. तुमी वाऱ्यार खंय उमकोळणार आसात. खंय म्हणी पडटल्यात एक दीस जडटल्यात. आसूं न्ही. जिल्ली बायन की पत्त करना आसा. आसकेर घालूंक वतना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या बाबडीन आमी हर एकली पातकी. सुमी मात भगवान, सुमी मात देव, सुमी मात पाप करत नासतना आसलेलो. पूण ह्या सुम्या लागीं आयल्यांक सुमी बक्षिता घेना. देखून आमी कितें करी जाय. सुम्या लागीं ये जाय. सुम्याक पळय जाय. सुम्या लागीं बोक्षणें माग जाय. तो वळ ताका तें बोक्षणें मेळटा. जाकेव आसलो जाकेव न्ही गे. कुंटा न्ही गे इंटू बदीने. हां तो भुरग्यांनी धांवून वचो इगर्जेंत. भुरग्यांनी डिस्टर्ब करून वचो. उगत बसा ना जाल्यार उगत बसा. वो जाकेव पातकी म्हणून लायलो न्ही गे. पातकी 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 पातकी. पूण कितें करतालो तो. जेजूक पळोवंक आशिल्लो न्ही गे. जेजूक पळोवंक आशिल्लो. पळया जेजूक पळोवंक आशिल्लो. जेजू लागीं बक्षणें मागोवंक आशिल्लो. देखून जेजू ताच्या घरा गेलो. जेजू घरा गेल्या उपरांत जाकेव जेजू लागीं आयलो आनी म्हणलो सोम्या आमी कोणाकी नुकसान केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी पाटी दिता. पळया बक्षणें मागलें ना. हां जेजू कितें म्हणलो. आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या.
आयच्या दिसा ह्या घरा बाचावी आयल्या आमच्या घराक बाचावी ये जाय आमी बाचाव जायचे जाल्यार कितें करी जाय सोमी लागचें बोक्साणें म्हाका जाय तर बाचाव जायचे जाल्यार कितें करी जाय सोम्या लागचें बोक्साणें म्हाका जाय सोम्याक आमचो कणगे जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो एकडी बरो आमी बोक्साणें मागूंक जाय बोक्साणें मागतना कितें जाय कलतें काळीज बोळें काळीज तें मात्र बोक्साणें मागोवंक शकता पळय ग्रेस्त आनी अहंकारी काळीज बोक्साणें मागोवंक शकना जुदास कलत्या काळजाचो मनीस न्ही तो ग्रेस्त आनी अहंकारी काळजाचो देखून सोम्या लागीं येवंक ना वेचीक पूत बापाय सोडून गेल्लो तो कलत्या काळजाचो बोक्साणें मागची एक कलतेपण ताचें तें आसलें देखून तो आयलो बापाय लागीं कोण बचाव जालो जुदास की वेचीक पूत बचाव जालो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पेद्रू बचाव जालो जुदास बचाव जावंक ना देखून आमी कलत्या काळजान सोम्या लागीं येवंक जाय सोम्या लागचें बोक्साणें मागोवंक जाय देखून एकडी बरो दोळे धांपया आमच्या पदकाची दूख धरया जायते फावटी आमच्या रागा वरवीं आमच्या मसरा वरवीं आमचे थोडे फावटी पोटजळा वरवीं जायते फावटी आमी पातळ केल्लें आसा तुमच्या हद्दाचेर दवरा सोम्या लागचें बोक्साणें मागा सगळें पातक थोडे फावटी आमी विसरता सोम्या लागचें बोक्साणें मागया काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत दिसो तूं सागोर अपराध म्हजे धुवन काड आनी नितळ म्हाका कर हिमाप्रास दवो कर म्हूण आमी मागया काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत दिसो तूं सागोर काकुळत दिसो तूं सागोर अपराध म्हजे धुवन काड अपराध मुझे धुवन नितळ म्हाका कर हिमाप्रास दवो कर सगळीं सांगात आमच्या हातार त्या दवरना काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत दिसो तूं सागोर अपराध मुझे धुवन काड नितळ म्हाका कर हिमाप्रास परत आमच्या आतर्त्याचे दवन परत दखलतेपणान काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत दिसो तूं सागोर अपराध मुझे धुवन काड नितळ म्हाका कर हिमाप्रास दवो कर हिमाप्रास मगळ बाबडीनो परत एक बडी सोम्या पडया सोमी म्हणटा येया तुमी कस्त तेल्यानो नेवसन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिता येया आमी समर्पण करया मोगाच्या बाबडीनो सगळे आमचे जिवी सोम्या समर्पया आमची कस्ट आमची कंत आमची बेजाराई आमची दूख आमची पिडाशिडा सगळे सोम्या समर्पया सगळी आमची कूड कुडीच्यो दुखी कुडीचे पिडाशिडा कुडीचे विश्वे सोम्या समर्पया माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत ती सगळी कूड आमचे घर आनी घराणे सोम्याक बावर्तान समर्पण दिवया सोमी म्हणटा म्हजेर विस्वास दवरा सगळे म्हाका समर्पण दिया हांव तुमकां बाचावी दितलो कालच्या दिसा एक व्यक्ती आयलो म्हजे लागीं हांगासर मुंबयत हांव आनी तो व्यक्ती म्हणलो फादर हांव ऑक्टोबरांत नोव्हेंबरांत गांवाक आयलो आदल्या ऑक्टोबरांत गांवाक आयलो मुंबयत हांव पूण हांगा आयल्या उपरांत म्हजी एक सायड गेली म्हाका चलोवंक जावंक ना हांव आस्पत्रेंत पडलो कुडियाळ आस्पत्रेंत नोव्हेंबर तो जुलय मुसोर आस्पत्रेंत आसलो जुलय कितले म्हयने गूण जावना बरो जावना मागीर म्हाका व्हीलचॅरार घालन मुंबय फ्लायटार व्हेलो आनी थंय हांव उरले दीस अशेंच सारचे चिंतून हांव घरास आंतुळनारार आसलो तुमचें मीस जावन आसलें अरे एका मंगळाराचें तुमी आराधना करतात तुमी मागतात तुमी मागणें करतात समर्पण दितात दिसपट तें फादर हांव हें आराधन हें मागणें हें नवें
एमीस सुखानातलो दिसपट तें अंतुळना रावन हेंगल टीव्हीर पळोवचें मागचें समर्पण दिवचें. म्हणजे मोगाच्या बाबणीन तो म्हणालो फादर खंयच्याय वखदाची खंयच्याय संगतीची म्हाका गरज पडोंक ना. म्हजो पांय सारको जावन जालो सारको जालो हांव उबा रावलो चलोंक शिकलो चलोंक जालें आनी आज मुंबयतावन गाडी काण घेवन इन्नोवा गाडयेर हांव ह्या पुंतळाक आयलां फादर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाबार्थान मागलेल्याचे मागणे देव आयकता आनी आमी बाबार्थ आसा आनी बाबार्थान मागता समर्पण करता देव आमकां दिता. खंयसर बाबार्थ ना थंयसर जेजू आश्चर्य करिना. ताच्या मायगांवा गेल्लो आश्चर्य करूंक जालें जेजूक सांगूंक ना. बाबार्थ ना तुलो देखून तांयस ताणें करूंक ना देखून बाबार्थान आमचें समर्पण करया. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो एक घडी सोम्या पळया दोळे दांबा तुमचे हात तुमच्या हाताचेर दवरा. सोम्याच्या रक्ताची कृपा मागा रक्ताची ससाई मागा रक्ताची कृपा मागा रक्ताचें बळ मागा रक्ताची भलायकी मागा आनी सोमी तुमकां सुटका दितलो. एक घडी भर दोळे दांबा. हांव मागतां ताज्या उपरांत तुमी मागा. सोम्यान जेजू तुझे रगत जिवी दिता. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हजे अपराध पुसून काडता. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हजी पातकां बक्षिता. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हाका सुटका दिता म्हाका भलायकी दिता म्हाका संतोष दिता. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हाका भलायकी दिता तुझे रगत म्हाका बाचावी दिता. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हाका सुटका दिता. सोम्यान जेजू हे रगत म्हजेर सरय हे रगत म्हजेर शेणाय तुझ्या रगतान म्हाका दोनी तळ कर. तुझ्या रगतान म्हाका पवित्र कर. तुझ्या रगतान म्हजी पातकाची कथा धुवन काड. तुझ्या रगतान म्हाका नवो कर. तुझ्या रगतान म्हाका बचाव कर. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हजेर सरय आनी म्हाका बरो कर. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हजेर सरय म्हाका भलायकी दी. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हज्या घराचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर सरय आनी आमी बरी जाता. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हज्या भुरग्यांचेर शेणय. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हज्या भुरग्यांचेर शेणय. तांचे ते आशिल्लें सगळें उणेपणो खाण उडय. तांचे ते आशिल्लीं पिडा शिडा खाण उडय. तांचे ते आशिल्लीं अस्कतकाय खाण उडय. सोम्यान जेजू तुझे रगत म्हज्या कामाच्या थळार शेणय. तुझे रगत तुझ्या घरान शेणय. तुझे रगत तुझ्या कश्टाकांत शेणय. सोम्यान जेजू तुझे रगत तुझ्या जिविताचेर शेणय. सोम्यान जेजू तुझ्या रगतान हांव बरो जाता. तुझ्या रगतान म्हाका बाचावी मेळटा. तुझ्या रगतान म्हाका सुटका दिता. सोम्यान जेजू हे रगत म्हजेर सरय आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो. आपट जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपट जेजू आनी हांव गूण जातलो. आपट जेजू म्हाका समाधान मेळटलें. आपट जेजू म्हाका सुटका मेळटली. आपट जेजू आपट जेजू आपट जेजू हातू मारया. आपट जेजू. हालेलुया 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 उला मारा. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्यान जेजू ह्या सगळ्या भक्तिकाचेर तुजो भरपूर आशीर्वाद घाली. तुजी गुणकची दैवी सगळं तांच्या शिराशिरेन वळय. तुझ्या पवित्र रगत तांचे शेणवर तुझ्या रक्तान ताका दोनी तळ कर. तुझ्या रक्तान ताका सुटका दी. तुझ्या रक्तान ताका बचाव कर. रक्तान ताका गुण कर. सुटका दी बेसांव दी आदार दी कृपा दी. सोम्यान जेजू तुजी गुणकची दैवी सगळं तांच्या शिराशिरेन वळय. तुझ्या पवित्र रक्तान ताका दोनी तळ कर. सर्व वाईटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडीशेंतले वार कृपा दी सगळं दी बळ दी बेसांवानी भर. आपड आपड जेजू आपड आनी गुण कर. टच 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 heal them Lord. Hallelujah 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 hallelujah. तुझे रग सोम्या म्हाका जिवी दिता.
तुझे रगत सौम्यात्म्यातान बागयता तुझे रगत सौम्या पातळून ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलीक ते रगत सौम्या मुझे सार पवित्र तुझे रगत सौम्या मुझे शेना अमोली तेरा रगत सौम्या मुझे सार पवित्र तुझे रगत सौम्या मुझे शेना हालेलुया हालेलुया हातोबान आमचं समय आमच्या मध्ये आहे हालेलुया 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 अर्गांचे जोगळापचे द्वारा दांजे दोषाला बलांदला हाला हाला येसवे 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 अर्गांचे जोगळापचे हालेलुया आमच्यात तकलेचे दवरया पवित्र तुमची कृपा मागया पेंतेकोस्ताची परब येवच्या तर आमी आचरण करच्या वक्ता पेंतेकोस्ता दिसा देवान आयिल्लो पवित्र आत्मा आमचे देवान येवन दी आमकां आपल्या कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया तसो पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये देवान आयला थोडी फावटी आमच्या मासा रक्ताच्या वडण्या प्रमाणे मासा रक्ताच्या अपयशा प्रमाणे जियेल्ले वरवीं आमच्या रागा मसरा वरवीं आमच्या खोटेपणाच्या जिविता वरवीं आमचे त्यान पयस केल्लो पवित्र आत्मा आमचे ते फाटी येवन दी म्हूण मागया तकलेचे हात दवर निरंतर मागया हे पवित्र आत्म्या 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 हे पवित्र मागा वडल्यान मागा हे पवित्र हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय म्हजे म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या मनांत रक्तांत म्हज्या रक्तांत रक्ताच्या कणाकणांत रक्ताच्या कणाकणांत हाडाच्या सदांत हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबाच्या सदांत म्हज्या कुटुंबाच्या सदांत म्हज्या कश्टांत म्हज्या वावुंटेंत म्हज्या दुखांत म्हज्या भलायकेंत म्हज्या नासमाधानांत म्हज्या पिडेंत म्हज्या संतोषांत हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र कश्टांत अनवरांत दुखांत गंतींत बेजारांत म्हज्या कामांत म्हज्या सगळ्या सलवणेंत हे पवित्र हे पवित्र भलायकी दिवंक संतोष दिवंक समाधान दिवंक जैत लाभोंक कृपा दिवंक सकत दिवंक बाळ दिवंक संतोष दिवंक समाधान दिवंक भलायकी दिवंक जैतेवंत करूंक बेसवानी बरोवंक आशीर्वाद नेटोवंक हे पवित्र देण्यानी बरोवंक फळांनी नेटोवंक कृपेन बरोवंक सतान शिकोवंक शांती दिवंक समाधान दिवंक हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हालेलुया हालेलुया तकले आचार तकले हात दवरा तकले हात दवरा मागा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर या सगळ्या भक्तिकांत हंगसर असा आधी गरजेचं असतात माध्यम मुखांतर हंगसर आराधन करतात तुझी कृपा तुझी सकत मागतात त्या सगळ्या भक्तिकांत तुझा आशीर्वाद कर पवित्र आत्म्या तुझी गुणगती दैवी सकताची शिराशिरेमुळे तुझ्या पवित्र रक्तात करून तयार कर तुझ्या नावांत बेसवानी बर त्यांच्या मुखल्यावर वाढ टाके पवित्र आत्म्या त्यांच्या फटण्यावर संरक्षण कर त्यांच्या मुखल्यावर संगाती त्यांच्या पित्यावर भलायकी संतोष समाधान सहित भोग कर त्यांच्या वैरवर निरंतर आशीर्वाद लावून बेसवानी बर पवित्र आत्म्या कृपेच्या सत्तेवर आशीर्वादित कर हाला हाला हालेलुया 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 टच हालेलुया 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 मगर बाबडीनो पवित्र तेलाची मागणी आम्ही आता करता तुम्ही 2 लाईन करना पवित्र तेलाची मागणी स्वीकार करच्या घेवचे सोम्याची गुण करची देवी सगळं तुमच्या शिराशिराने वळतली पवित्र आत्म्याची सकत तुमचे ते वळतली तुमकां गुण करतली भक्तीन या मागणेंत वांटेली सांग खुलो दिता
तुझ्या पूजा पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या ये तुझ्या पूजा पवित्रात्म्या ये तुझ्या पूजा पवित्रात्म्या ये तुझ्या पूजा ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो हुजो ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो हुजो देवोय तुझो हुजो देवोय तुझो हुजो पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या नितळ करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या नितळ करतो म्हाका पवित्रात्म्या नितळ करतो म्हाका पवित्रात्म्या नितळ करतो म्हाका ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो हुजो ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो हुजो देवोय तुझो हुजो देवोय तुझो हुजो पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या गुण करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या गुण करतो म्हाका पवित्रात्म्या गुण करतो म्हाका पवित्रात्म्या गुण करतो म्हाका ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो हुजो ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो हुजो देवोय तुझो हुजो देवोय तुझो हुजो पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या पवित्र करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या पवित्र करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्र करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्र करतो म्हाका ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो हुजो ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो हुजो देवोय तुझो हुजो देवोय तुझो हुजो
स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवोन्ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोगे स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवोन्ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोगे बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बासायलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक दय दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरंतु पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवोन्ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोगे हालेलुया हालेलुया അതുപാറും ഹല്ലേലൂയ ശദലബലന്ദലലയ ഹലാല ശദലലലലലലല ശമുലരിയ ഹലാലങ്കലരിയ Hallelujah, 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 ulamara. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, glab Jesu, aradan Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shadala balalalalalalalala, hala hala hala. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tu ka sumiyan Jesu. Nitta tu bariya, bade. Nitta tu bari. Hatu barung kami pati suruh tu. Hallelujah. Argan tu ka sumiyan Jesu. Hoglap tu ka sumiyan Jesu. Aradan tu ka sumiyan Jesu. Vandan tu ka sumiyan Jesu. Hallelujah. 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 Sumia keso anubogam ganzalo zaler nitta tu bariya. Sumia joran tu tadiyo. Praise the Lord. Joran. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumia so आशीर्वाद घेऊन को गव्यांग गीत ये देवड़ा सक्रामेंटा ये देवड़ा सक्रामेंटा सस्तांग नामान कोरुया पूर्विल्या त्यारू पांबोला नोव्योरीति आधार्या सोलवोन वेचा अस्कत विश्व भावार्थाचे मोळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा Sasna Yekastara Ersita Tukadoga Jaspirita Samasani Navata Amen. Prartuyam हे देवा या विचित्र सक्रामेंत दाखल तुझ्या कष्टांचो गुडास तू आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदां सामचें ते बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दयेन आमकां वो कर अशें तुजो मोग पासारची तारा आमी जावंक तुजो मोग पासारची मध्यस्थ आमी जावंक
तुझे मोग आनी सेवा पासारची दूत आमी जावंक तुझ्या कृपेच्या बेसांवांनी आमकां बर अशें आमी येतेश्ट फळ दिवंक उरचें तसलें फळ दिवची मनशां जावंक तुज्या कृपेन आमकां बर म्हूण मागता जोजी येत आनी राजवर्सल येताय ससनाच्या ससना आमेन. उभी रावया. सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें हात उबारून तीन पटी वटल्यान सांगाता म्हणया सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आनी सदां सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं वडल्यान सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आनी सदां हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. मगळ बाबडीनो तुमकां घडीत आसल्या प्रमाणे येदोळसो म्हजी 6 वर्सांची आवटी ह्या पुंतळाक संपल्या आसता गोडी बापानी म्हाका मुडबिद्री अलंकार फिरगजेचो विगार सावन नेमाक केला. ह्या संदर्भार येवच्या मंगळारा संजे 4:30 वरार अलंकार फिरगजींत म्हाका विगार सावन उर्दो स्विकार करूंक आसा. त्या पासून तुमी म्हजे वचून म्हाका विनंती करता. म्हज्या जाग्यार मनादी बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा आतां प्रस्तुत कुटुंबाची केंद्र असो निर्देशक जावन आसचो. हांगासर म्हज्या जाग्यार विगार तशें पुणशे तसो डिरेक्टर जावन हांगासर येवच्या सोमारा 20 तारखेर संजे 4 वरार येतले. देखून ह्या पदऱ्यापा खातीर विशेश करून मागया म्हजे खातीर मागया म्हाका हांगा तावन येवच्या मंगळारा संजेर 4:30 वरांक थंय पावोंक आसा. देखून हांगा तावन लगभग 3:30 वरार आमी हांगा तावन सुट्टले. हांव 3:15 वरां हांगासर मागणें आसतलें. देखून तुमी म्हज्या बसो ह्या वेळा मागा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. ह्या मिसांत नवेनांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावन भक्तीपणी वांटेली जावन सोम्याची बेसांवां जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमन तुका भरवशांच्या माये मोयण्याचे दुलो प्राणे चेन्ना तुझ्या लाभता माये माये मोयण्याचे दुलो प्राणे चेन्ना तुझ्या लाभता माये मोगाळ पुता सोवे अंकार मोरी आशीर्वादी बगेन कुर्साचे कुरवेनी आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू सांजुदाचें पुंतळ पक्षिकेरे तुमकां मोगाचें फाटल्या 6 वर्सां हांव न्हू ह्या पुंतळार वरती सेवा दिवंक देवान म्हाका फोव केले. त्या पासून तुमकां हांव अर्गां दितां आनी तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जायतो सहकार पाठिंबो फाटल्या वर्सांनी म्हाका तुमी दिला. माध्यम मुखांतर ह्या पुंतळा जावचें मिसाचें बलिदान जावं नवेन जावं सक्रामेंताचें आराधन जावं जायत्यो भक्ती करण्यो तुमकां पवित्र करून समेची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक तुमकां साध्य जाला. ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पटयतां. सर्वेस्परा देवाक अर्गां पटयतां आनी
तुमी दिल्ल्या सर्व सहकाराक आनी पाठिंबाक मोगाक आभार मानता. ह्या पुणतळार तुमच्या सहकारान जायतीं बरीं कामां केल्यांत आनी जावन आसात आनी जावन आसतलीं. तुमच्या वत्या सहकाराक पाठिंबाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फाटल्या 6 वर्सांनी जायतो वावर हांगासर जाला, जायतें काम हांगासर जालां, जायती प्रगती हांगासर जाल्या. तुमी जायत्या जाणांनी जायती कुमोक आदार दिला. मागण्या मुखांत वा इतर संगतींनी तुमी आदार दिला. त्या बसत तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी थोडीं कामां जावचीं आसात आनी तीं जावंकय तुमचो सहकार आनी पाठिंबो आशयता. तुमची कुमोक, तुमचें दान, तुमचो मागणें सदांच आमचे खातीर आसूं दी आनी खंडीत आमकां तुमी सदांच कुमोक करतात आनी मुखारी करतल्यात म्हणून बरो वसता. कांय तुमी कुमोक करूंक आशयतात तर खंडीत जावनी हांगासर दिल्ल्या ह्या नंबराक तुमी संपर्क करा. हांगासर आसा हे मोबायल नंबर, ताका तुमी संपर्क करा आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. फाटल्या वर्सांनी तुमी केल्ल्या सर बरेपणाक तुमकां देव बरें करूं. असलो सुसंगात सहकार फुडल्या वर्सांनी फुडल्या दिसांनी आशयता. परत तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी. आमकां आनी तुमकां आशिर्वादान नेटोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं.